जॉन चॅप्टर 15 वर्स 14. हांवें तुमकां फरमायले तुमी करशात जाल्यार तुमी मुजे इश्ट जातेल्यात. हिब्रू चॅप्टर 3 वर्स 15. आज देवाचो ताळो तुमी आयकाशात जाल्यार ताचेर उपराटलेल्या त्या काळार केल्ले बरी तुमची काळजां दारूण करिनाकात. आयसाया चॅप्टर 1 वर्स 18. येया उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पोर. तुमची पातकां तांबडी आसल्यार ती हिमा बरी धवी जातली, ती रक्ता वर्णाची आसल्यार ती कापसा बरी धवी जातली. चॅप्टर 142 वर्स 1 to 7. व्हडल्या तळ्यान हांव सरेस्परा उलो मारतां, व्हडल्या तळ्यान हांव सरेस्परा लागीं विनंती करतां. म्हजो विळाप ताचे मुखार उमथितां, मुजे कश्ट ताचे मुखार उक्ते करतां. मुजे भितर म्हजो जीव विरोन गेला तरी म्हजी वाट तूं जाणाय. हांव चलतां त्या रस्त्यार ताणें म्हाका पास मांडला. उजव्याक हांव नदर घालतां आनी पळयतां, पूण म्हाका वळखतलो कोणूच ना. आसरो म्हाका ना जाला, म्हज्या जिवाचे कोणाकच पडोवंक वचोंक ना. सर्वेस्परा, तुका हांव उलो मारतां, तुका सांगतां, तूं म्हजो आसरो, जियेतल्याच्या देशांत तुंच म्हजें दायज. म्हज्या उल्याक खाण दी, कित्याक हांव दुबळो आनी दलदिरो. म्हाका दगदितल्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार, कित्याक म्हजे पास ते चड बलिश्ट आसात. बंदखणींतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. प्रामाणीक मनीस म्हजे भोवती एकठांय जातात, कित्याक तुवें म्हाका तुजी दया माया दाखयल्याय.